सेंट एंड्रून शिकता हायर सेकंडरी आनी प्रिंसिपल थिंगाचो ऑफलायन घेवपाक सोदता. सगळ्या गोंयान ऑनलायन घेतला आनी तेमकां ऑफलायन घेवपाक सोदता आनी फाल्यां तेमी वॅक्सिनेटेड ना आनी फाल्यां तेमकां कितें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. म्हाका दिसता CMन कितें ना कितें एक्शन घेवपाचें हेजे बद्दल. Offline म्हणजे इज कॉलिंग देम टू स्कूल या ही इज कॉलिंग देम टू स्कूल टू आन्सर द एग्जाम्स. या टू आन्सर द एग्जाम्स अँड एक्चुअली द एग्जाम्स वे ऑन 30th तेमी आतां कॅन्सील करून 15th दवरला सो दॅट तो म्हणटा आपूण परमिशन घेतलो आनी दवरतलो एग्जाम्स आनी फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कितें जाल्यार कितें करपाचें आमी. सो पेरेंट्स हॅव मेट द स्कूल. येस मिटींग घेतलेलें तेमी आयज आनीक तो म्हणटा ऑफलायन घेवपाची ऑनलायन न्हू आनी ऑलरेडी ऑनलायन सगळ्यांनी वास्कोन घेतलेली आहा. MES कॉलेजीन ऑनलायन घेतला, DVRान ऑनलायन घेतला पण सेंट एंड्रू इज ट्रायींग टू कीप ऑफलायन. So parents are okay with his decision or all the parents are upset? Maybe I don't know about other parents but my daughter is having bronchitis so I have problem. तेका कितें जाल्यार आमी कोणाक सांगपाचें. No, I think I will speak to the school management as well as the Honorable Chief Minister also because he is the Education Minister. When people are apprehensive of COVID-19 affecting the children coming in person, then I think they should have a rethink on their decision. I will speak to both of them, Honorable Chief Minister as well as the school management. Okay. Yeah.